welcome to another episode of the Goenkarancho Awaz. Today we have another guest, Mr. Dayanand Sopte, who is the MLA of Mandrem constituency. Welcome sir, welcome to our program. Thank you. Sir, आमका सांगा तुमच्या आता एरियान तुवें इंडस्ट्रियल एरिया येवपाचे आसा ते अजूनही इनकम्प्लीट एकूच एरिया दिसता तातून ओनली वन इंडस्ट्रीन तितून जॉब्स कितके जाला काय माहिती मेळना सर सो तुमचे कितें म्हणप आसा सर फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुमच्या माहिती कितें सांगता जेन्ना हांव 2007 पयलो पेडणे मतदारसंघाचो आमदार जालो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेटीन फॅक्टरी कोणें जर घातलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर जागो मागलो तेन्ना हांवें मनान थारायलें की जागो अवेलेबल करप हाच्या खातीर तेन्ना आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसले बाब जुजे फिलीप ओके तेन्ना ताचेशी रिक्वेस्ट करून जवळ जवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक्वायर करून घेतली 2012 तेतुलो सर्टन एरिया एडवर्टाइजमेंट दिली ऑफ 48 प्लॉट्स ते 48 प्लॉट्स 2012 तेन्ना आमचे ऑनरेबल सीएम आताचे सीएम आसा पळय ते तेन्ना सीएम जाले चेअरमॅन आयडीसी ते जातले मनोहर पर्रीकर ओके म्हणटकच प्लॉट अलॉटमेंट बी जाले साहजिकच जो प्लॉट घेता तो खंय तरी आपली फॅक्टरी जाता तितली बेगीन व्हरपाचे प्रयत्न आसता पण ज्या पद्दतीन गव्हर्नमेंटान ज्यो सोयी उपलब्ध करपाक जाय आसलो म्हणजे सप्लाय वॉटर इलेक्ट्रिसिटी रोड हे बेजीक हे म्हाका दिसता अजूनय तितले सिरियसली घेवन सरकारान केले ना सरकार तेन्नाय फेल जाली आणि आता प्रेझेंट सिच्युएशनान फेल जाला कारण कितें आसा पळय उदाहरण सांगता एक फॅक्टरी तयार जाल्या अक्षरशः ताणें जनरेटरचे लाईट आणि उदक टँकरान हाडून बांदले अजूनही कन्स्ट्रक्शन चालू आहा फाटल्या सेशनान हांवें म्हटलें की रस्तो उदक आणि लाईट जाता तितले बेगीन प्रोवायड करप कारण ज्यांच्यांनी प्लॉट घेतल्या ते फॅक्टरी तयार म्हणजे बांदपाक आणि चालू करपाक रेडी आसा प्रयत्न तुमचे आता कितें स्टँड आसतले तुमचे कितें आता प्लॅनिंग आसतले ताजेर की इंडस्ट्री आता कितले बेगीन ते बेगीन म्हाका दिसता की आता तुमचे सरपंचान बीन वचून मेमोरंडम बीन सबमीट केला आयटी मिनिस्टरा कडेन रोहन खंवटे कडेन सो तुम्ही आता कितें स्टेप्स घेतले कितें हांवें पेपरार वाचला ते म्हाका इतले खबर नासली बट दॅट इज रिलेटेड टू दीस अवर इलेक्ट्रॉनिक सिटी या दॅट्स व्हॉट हय इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि वी आर टॉकिंग अबाउट द आयडीसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जेन्ना आमचे एक्स सीएम जे आसले पळय तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी ते सुरू करपाचें केलें 20,000 जॉब बी दिता म्हटलें बेजीक ज्यो डिफिकल्टी भितर आसात जे जागीकार ते आल्वारास प्रॉपर्टी कितें जे इश्यू आसले पळय ते सॉल्व करपाची गरज आसली ते केले ना आनी डिले जायत गेलो एक बऱ्यापैकी रस्तो तांच्यांनी केलो कनेक्टेड रोड टू मेन रोड टू वयर जर पयशे जाल्यार त्यो खणीच्यो खणी अजून येता शकता रोड अजूनही जावंक ना थिंगा रोड जालो कनेक्टेड रोड जालो पण भितर इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणटा पळय ते बॉर्डर पयशे ते खणी दिसले पळय ते मातयेच्यो दिगारे दिसता पळय पण आमदार ह्या नात्यान हांवें आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा पळय ऑनरेबल मिस्टर रोहन खंवटे ओके व्हेरी बिगिनिंग हांवें तेंच्याशी डिस्कस केले आनी ताणें अश्युरन्सय दिले आनी समहाव ही इज ट्रायिंग to utilize that particular land acquired for the electronic city in my Tuyem village, in my constituency. But माझी कितें आहा मेमोरंडम दिले सरपंचान म्हण ओके एक बरी गोष्ट केली पण फुडले जी गोष्टी आहा ते तुवें जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा ताका तांच्यानी कितके 51 लाख स्क्वेअर मीटर तांच्यानी अक्वायर केल्ले सो आता तितूनले लोकांचे जे लँड आसा ते द्यायला आसतले ते तुमचे आता त्यांचे कितें तांकां कंपेन्सेशन कितें नाही कंपेन्सेशन तांकां फिक्स केला पण ते दॅट इज नॉट सफिशियंट अमाउंट ओके पण माझे प्रयत्न आसात आनी हांवें अश्युरन्सय घेतलेले आदरणीय मुख्यमंत्र्या कडसून की तांकां रिवाइज रेट मेळटलो आनी मेळोनय दितलो कारण मेळपाची गरज आज जर इंडस्ट्री इस्टेटी भायर जर गेले कंपाउंडा भायर जाल्यार 2,000-3,000 मिनिमम रेट पर स्क्वेअर मिटर फकत आपण 2,000-3,000 पण कितें तरी बाबा लमसम मेळपाक जाय So they can go and purchase somewhere else. Yes, exactly. आमकां सांगा सर हे जे आता जॉब्साचे खूप प्रॉब्लेम आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमी पळयता आता तुमचे जे युथ आहा थिंगाचे शिकलेले आहा दे आर व्हेरी वेल क्वॉलिफाईड बट आता तांकां आता जॉब्साक तुम्ही कशें कितें म्हणून तुम्ही कितें म्हणून हेल्प करतले तांकां एज एन एमएलए तुम्ही कितें स्टेप्स घेतले कितें अदर दॅन गव्हर्नमेंट जॉब्स प्रायव्हेट सेक्टरान जर पळयले जाल्यार आमकां चड इंट्रस्ट दिवचे पडटलें लक्ष दिवचें पडटलें जी अवेलेबल तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा ते जागेन ज्यांच्यांनी प्लॉट बी घेतल्यात फॅक्टरीची कामां सुरू केल्यात तांकां ज्यो सोयी सवलती जाय ते इन टायम पुरवप
माझे प्रयत्न चालूच असतात, हांव परत परत सांगत असता. आणि डेफिनेटली ते जर करी जाल्यार यू मे से आउट ऑफ 48 इवन हांवें तेन्नाय म्हटलेलें आतांय म्हणटा येणाऱ्या 1-2 वर्सां जर 50-25 सुद्दां जर फॅक्टरी जाल्यो आनी ऑन एन एवरेज 25-30 भुरगे जर कामाक लागले 1,500 भुरगे प्रायव्हेट सेक्टराच्या फॅक्टरीनी कामाक लागू शकतात. आता इलेक्ट्रॉनिक जर सिटीन थंय जर बरे व्हडले प्रोजेक्ट हाडले जशें आमचे एक्सीएम म्हणटाले की हो प्रोजेक्ट येतलो तो प्रोजेक्ट येतलो आनी करून मागीर ते 20,000 म्हाका दिसता फकत 20,000 2,000 सुद्दां जर नोकरी जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता म्हाजे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एक बऱ्यापैकी टेक्निकली एज्युकेटेड हायली एज्युकेटेड इन डिप्लोमा होल्डर डिग्री होल्डर इन इंजिनियरींग कळ्ळें. आज ते भुरगे हांव सदांच सांगता मिनिस्टर सांगत आसतात आज आमचे IT भुरगे डिग्री होल्डर डिप्लोमा होल्डर खंय वतात पुणे किंवा बेंगलोर नायलान वचचें पडटा थंय आनी इवन 10,000 थंय नोकरी करची पडटा. कारण गोवा गव्हर्मेंट तुमकां याद जाता फाटल्या 20 दोनापावल आमी कितें म्हणटाले ती 2026 हय ते IT तोय बंद जाता. तेन्ना आमचे मिनिस्टर आसले बाब दयानंद नार्वेकर ते पासून आज पर्यंत सिरियसनेस कितें दाखोवंक ना. तेन्ना जर सिरियस जाल्ले आनी जर कितें तरी एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी द माइंडसेट ऑफ द गोवन पीपल वर देयर की आता ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी आता हांगा दोनापावल जे येवपा आशिल्ले तातूंत कितें गोंयकारांक जॉब मेळपाक अल्टिमेट गोल इज दॅट द गोवन पीपल आर कोटिंग दॅट दे शूड गेट अ जॉब. एक्झॅक्टली. सो आता आमी पळयता जाल्यार महाराष्ट्राच्या लोकांक ते बेनिफीट जाता किंवा कर्नाटकाच्या लोकांक बेनिफीट जाता किंवा आनी खंयचे भायले येता. सो गोंयकाराक कशें जावपा जाय. आता फॉर एक्झाम्पल दिता ताजें उदाहरण वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट बऱ्यापैकी फॅक्टरी व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी पण भायले लोक पण आमच्या लोकांक पयलीं घेतात एश्योर दितात ते गोंयकाराक दितात घेतात ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता चला करा. आज जर मॅक्झिमम जर टॉप लेवल ऑफिसर जर आसत जर पयशे व्हडल्या व्हडल्या फॅक्टरीनी ज्यो पर्टिक्युलरली वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट तर सगळे भायले. कारण ओनर हे भायले जागो मेळासर सबसिडी क्लेम करता सबसिडी मेळासर दवरले. आज ते राजा जाले. आज ते आमच्या मिनिस्टरांक केअर करनात. ते सरळ सांगतात नथिंग डुईंग आमी आमकां ते ठरयतले आनी आमकां जाय ते घेतले. पूण आज जर पयशे जाल्यार ते रामास्वामी चंद्रास्वामी आनी कोण राव हो राव तो हेच म्हणजे गोंयकाराची जमीन सगळ्यो गोंयकाराच्यो फॅसिलिटीज आनी नोकरी आमी गोंयकार वळटात म्हणजे फिरतात धडपडटात पण जॉब आमकां ना. जॉब तेच कारण टॉप लेवल ऑफिसर आहा तेच. हाचेर खंय तरी सरकारान सिरियसली विचार करपाक जाय. तांची श्रेणी आपल्या हातान कशी रावतली हाचेर विचार करता आनी ताच्या आपल्या हातान तांकां दवरपाक तरच आमकां गोंयकारांक न्याय मेळटा. आनी हायली एज्युकेटेड भुरगे आज वायट दिसता सांगपाक आमचे शेतात अशें हांगा 10 वर्सां 11 वर्सां काम केलें आज ट्रान्सफर खंय गुजरात पर्पजली सोडून वचपाक जाय हे जातात. एक तात्पर्य सांगपाचें म्हणजे वी आर नॉट सिरियस वी पॉलिटिशियन मिनिस्टर MLA आर नॉट that much serious about the future of our Goan youth generation. That's what I mean to say. तर आमकां सांगा सर राजेंद्र साटेलकर जे आहा NCP चे वायस प्रेसिडेंट तांच्यांनी खूप विरोध केलो तुमचो. तांच्यांनी तुमचेर एलिगेशन लायले की तुमचे एरियान जे 4 बीच तुमचे एरिया मोर्जे आसा केरी आसा थिंगा ड्रग्साचे खूप इशू चालू आहा म्हणून. सो तुम्ही कितें प्रिकॉशन्स घेतात तो पळय त्या राजन साटेलकरांचे नाव घेवन ताका इम्पॉर्टन्स दिवप हे म्हाका सोबत. आता तुम्ही प्रश्न केलो म्हणटा आता पळय हांव आमदार जावन 1 वर्स जालें ते कोस्टल बेल्ट म्हणून कितलेशेच वर्सां आसा थंय 15 वर्सांचो एक CM बट बीइंग अ MLA आता ताणें आज केलो फाल्यां आनी कोण करतले सर अशें. सो तुमचे कितें प्रिकॉशन आसतले इफ सपोज अशें जाता थिंगा ड्रग्साचे बिझनेस चालू आहा थिंगा आनी कितें चालू आहा सो इलिगॅलिटी जेही चालू आहा सो ताचेर तुमचे कितें म्हणप आसा तुमी कितें फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ अवर द PI or police officer who's running that police station they are totally failure. आता एक पॉइंट जस्ट इंटरप्टिंग यू तो राजन साटेलकर कितें म्हणटा ड्रग्स अजिबात ना हांव बेश्टी एलिगेशन करता लोकांची काही नावाची बदनामी करता. ड्रग्स जर ना जाल्यार होच आमचो PI आता जेन्ना जॉईन जाता विदिन 2 months AK-40 62 lakhs हरमालात धरलो तो कोणी राजेंद्र साटेलकर हाडून दिल्लो. ताचे उपरांत 8 लाखाचो हरमालात धरलो ह्याच्याच गांवांत धरलो तो ताणें सप्लाय केल्लो. वेश्या व्यवसाय ना म्हणटा तो होच सांगपी
होच सांगपी याच्या पयलीं की मोठ्या प्रमाणात हरमालात चलता म्हणून हांवें तुका तें हो ते पीआय सर्टिफिकेट दिवपाक लागलो कितें पीआय एक बरो कर्तव्य दक्षक तो असो हांव तेचेर एलिगेशन घालून गांवाचीच बदनामी करता पूण एका ते एकंदरीत मनसो बरोबर कितें दलाल आसतात पळय आसूं शकता आनी जो पीआय सर्टिफिकेट दिता जाल्यार हो तेजो एजंट आसूं शकता हे पळय आय एम कोणाक दिना आय एम जी माझी ड्युटी आहा पळय बीइंग एमएलए ती फुलफील कर म्हाका लोकांक न्याय दिवप अरे हरमलची येता आनी म्हाका दाखयता ह्या जाग्यार प्रोसिजर चलता हांव गेलो वतलो पण हांव एक थंय वचून धाड कारण ती पोलिसीचें काम आसता पोलिसीक नजरे काडून दिवप ताणी धरप हेचो अर्थ न्हू की ते प्रोसिजर चलना आनी असले जर मनीस जर आसा जाल्यार ते आसा ते वाडटले आवर सीएमच बेटर कारण हांव रिपीट करता हांव नांवाची बदनामी करना पण म्हाजी यूथ त्या गांवचे कोस्टल बेल्ट बरबाद जावंक जायना हेची खबरदारी घेता आनी घेतलो हे कोण रे म्हाका सांगता अरे असो उलोवप सांगा तुमी ना हे पळय कितें आसता तो राष्ट्रवादीचो एक लिडर आपूण म्हणटा हांव नको कितको ते लिडर राष्ट्रीय लिडर हेका मानता दयानंद सोपटे डेव्हलपमेंट करिना पण एके सायडीन नाल म्हाल जाले तरी नाल पडीत आसा वॉट इज द मिनींग ऑफ दिस सेंटेन्स डेव्हलपमेंट जर करिना जाल्यार तुम्ही पेपरार वाचतात टीव्हीर पळयतात नो डाउट काही प्रोजेक्ट एक्स सीएमान पाटये बिटये लायल्यो पण बाकीचे जे फायनान्शियल प्रोविजन आणि कितें कितें करपाक जाय पळय ते करून आणले ते हांवें करून घेतले फुडें व्हेलो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले इट्स माय ड्युटी इज माय रायट बीइंग एमएलए टू नाल फोडप आनी उद्घाटन करा हू इज ही टू कळ्ळें कितें म्हणटा कळ्ळें तांच्यांनी आनी एक सांगलां की सॅनिटरी प्रिकॉशनूय घेयना म्हणून तुमी ते बीच एरियान जे आसा बिकॉज एज अ मायकल लोबो जे डेप्युटी स्पीकर आसा तांच्यांनी तेंच्या एरियान तेंच्यांनी सॅनिटरी प्रिकॉशन घेतला पण तुमचे कितें प्लॅन्स आसा अशें तुमी बीन घेतले म्हाका सांगनशें दिसता त्या मनशाक याद करीचें दिसता की काही मनीस कितें आसता ना कान आसून बेरे आसतात दोळे आसून ते कुड्डे असतात त्यातलो कारण कितें हांव एकच वर्स जाला कोस्टल बेल्ट कितलीशींच वर्सां तेच्या मदीं खूब येवन गेले म्हाज्या पयलीं खूब येवन गेले पण हांव जे प्रयत्न एका वर्सान केले मिटींग कंडक्ट केलो सीएमाशी गेलो सीएमाशी बसले ओन्ली बिकॉज ऑफ चेंजिंग रूम टॉयलेट हे चारय हेतून आतां एक सांग म्हाका एक सीएमान आमच्या थंय नालय फोडलेलो कितें बांदपाक टॉयलेट चेंजिंग रूम सगळें करपाक मागीर जेन्ना हांव आमदार पळयलें जाल्यार सीआरजेची एमओसीच ना आतां तुमी म्हणटा कितें मायकल लोबो खरेंच हांव ताका रिस्पेक्ट दिता बीइंग एमएलए पण तो 6 वर्सां जाली ताका आनी रुलिंगान आहा तो हांव ऑपोजिशन आहा तो करूं शकता बिकॉज ही इन पावर हांव तेच्याशी पांया पडटा लोकां खातीर माय ड्युटी कित्याक बाबा मातशें सीआरजेटीक सांग आनी म्हाका मातशें ते 4 पंचायतींनी एनओसी दिवपाक लाय आय एम ट्रायिंग फॉर दॅट अरे एकच वर्स जाला जी गोष्ट 15, 20, 25 वर्सां जाली ना एका वर्सान करून दाखयतलो सांगता तेका आनी सगळे आसात आनी एक म्हाजी संवय मनान ठरले कितले फावटी कोणाच्या पांया पडीत लोकां खातीर पांया पडप म्हणजे लाचारी न्हय तुमी ठरयता ते करतलोच करतलो म्हणजे करतलो आतां जे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आहा न्हू सर ताजे तुमचे कितें प्लॅन्स आहा इफ सपोज थंय येता जाल्यार तुमी जॉब्स बीन दितले कशें कितें तुमी पळय कमिटमेंट दिवप इज व्हेरी इजी आतां तेन्नाय म्हटलें 20,000 नोकऱ्यो दितल्यो आनी कमिटमेंट दिले गेले आतां हांवें जर सांगलें फाल्यां एका वर्सा भितर हांव 10,000 जॉब दितलो इट इज पॉसिबल ना ते कितें तरी तुमी प्लॅन केला आसतलो प्लॅन केला दितले एक आतां सपोज इलेक्ट्रॉनिक सिटी येयले आतां गोवन यूथ जे क्वॉलिफायड आसा फॉर एक्झाम्पल ग्रॅज्युएट आसतले पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतले जे पोझिशनाक जे केपेबल आसतले तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां दितले काय मागीर जे भायले अप्लाय करता तांकां हे करतले कशें माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्ट्रॉनिक सिटी जागो एक केला उद्घाटन आनी भूमिपूजन जाला मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक आसा हांव सर्टिफिकेट दिना दिस इज अ डायनॅमीक कित्याक हांवें 1-2 फावटी शब्द घातलो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉगॉट अबाउट 100% तातले 50% तरी ताणें म्हाका करून दाखयलें कळ्ळें न्ही हांव आनी ते बसून जेन्ना जेन्ना कारण म्हाजी जबाबदारी चड आहा तांचे बरोबर ते गोंयचे मंत्री हांव त्या मतदारसंघाचो आमदार म्हाजी ड्युटी तेंच्या लक्षांत हाडून काही गोश्टी दिवप प्रॉब्लम आहा ती सॉल्व करून दिवप आनी एक सांगता तुमकां जाता तितले पयलीं जे म्हटलें पळय स्टार्टअप रिगार्डिंग दॅट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टार्टअप्स आनी डेफिनेटली म्हाका कॉन्फिडन्स आहा
ते करतले आणि माझो प्रयत्न आसलो पयलो प्रेफरन्स त्या गावचे. फॉर एक्झाम्पल एक कोणतरी IT इंजिनियर आहा, दुसरो कंप्युटर इंजिनियर आसा, कळ्ळें, तांकां पयली प्रायोरिटी दितलो, लोकलांक पयली प्रायोरिटी. आता पळय हांवें बेश्टी जर फटासके मारले, आमच्या भाशेन ते फटासके म्हणटात, बंडल भाजी, फायदो ना जातो. लास्टाक हांव माझे शब्द लोकांच्या तोंडार घालता अशें जालें न्ही ते. पयली करप आनी मागीर उलोवप. ओके सर, आता आमी हे तुम्ही म्हणा मोपा एअरपोर्टाच्या बद्दल आमकां मातशें सांगा. मोपा एअरपोर्ट जे आहा तुमी ताका फेवर करता, हाडपा जाय म्हणून काय कशें? पळय मोपा एअरपोर्ट आय एम टोटली इन फेवर, टोटली. आणि हांवें सांगला कंपनी वाल्याकय सांगला की तुमकां जेन्ना जेन्ना आमदार ह्या नात्यान, कारण आमदार हो मांद्र्याचो, काही लोक समजतो तो मोपा एअरपोर्ट आमच्या बापायचो फाक कोणाचो, पेडणेकारांचो, पेडणे मतदारसंघाचोच नो, कशें म्हणा ते हो तालुको, पेडणे तालुक्यान येदोरलो प्रोजेक्ट येता म्हणूनच आदरणीय मुख्यमंत्र्याक कळटा आमी सांगपाक करता ना, म्हणून म्हाकाय ऑफर दिलो, मिनिस्टराक ऑफर दिलो, तो पेडणे मतदारसंघ, तो मांद्रे, म्हाका उलोवना ताणें, ताजेवर मिटींग जाली, सगळ्यो गोश्टी जाल्यो, इवन जॉबाचेर उलयलो, तांकां स्ट्रक्चर दिले, ताकाय दिवपा जाय लिस्ट, म्हाकाय दिवपा जाय. आणि ताचे खातीर लोकांचे जेन्ना आमी भले चिंतता तेन्ना आमी तांकां ते डिस्टर्ब करप ना, काम करता थंय तांकां सपोर्ट करप. तेन्ना सर आता रिसेंटली तुम्ही एक स्टेटमेंट दिला की तुमचो बाबू आजगांवकर जे तुमचो पेडण्याचो आमदार आसा, ताणें एक स्टेटमेंट अशें तुम्ही म्हणला की कितें म्हणटा ते आमचे थिंगा जे काम चलतालें तेणें जस्ट बिकॉज ऑफ हांगचे ताचे कोण रिलेटिव्ह तेजे पर्सनल जे कोण आसा ताका ते टेंडर मेळोंक ना म्हणून ते काम बंद उडयले. मागीर जेन्ना ताका मेळ्ळें ते 24 वरां तांच्यांनी स्टार्ट केलें म्हणून. कितें मेळ्ळें? जे कामचो टेंडर ना तुम्ही म्हणले न्हू, अशें 24 वरां तेणे काम स्टार्ट जालो. तेणी 24 वरां भितर नाल कित्याक फोडलो? बंद केल्ले कित्याक? पेडणेच्या बेकार भुरग्यांक नोकऱ्या खातीर. हय बरोबर. म्हणून हांवें प्रश्न कितें केलो, 24 वरां भितर बॅगेन भरून कितली अपॉइंटमेंट लेटरां घेवन येयलो. ओके, तुम्ही हो प्रश्न केला तांकां? हय, आनी हांवें चॅलेंज केला. ओके, कितें आसा पळय आमचे सरपंच म्हाजे फ्रेंड ते, ओके, तो आमचो ते स्टेटमेंट केलो पळय, हायली एज्युकेटेड, इज अ इंजिनियर, मेकॅनिकल इंजिनियर. ओके, पण म्हाका दिसता कितें वायट दिसता, एज्युकेटेड आसता पळय तुमी पयलीं जाणून घेवपाक जाय. जेन्ना एक MLA मिनिस्टराक चॅलेंज करता, आमने सामने बसच्या, तेन्ना आमदारशी कितें तरी आसता न्हू. म्हणटा म्हणून तेचेर विचार करता, ती कंपनी काडली पळय ती कोणाच्या नांवार कंपनी जाणून घेवचें. नांव सांगता हांव, नाव सांगता, तितून पार्टनर कोण कोण. अरे ते मेळोंक ना म्हणून तुम्ही, आणि तुम्ही तो सांगता आनी तुम्ही वेल एज्युकेटेड कितें स्टेटमेंट करता, म्हाकाय करपाक. सो तुमकां अशें दिसता की हे जे आमदार आसात तुमचे बाबू जे आहा ते आपले पर्सनल बेनिफिट खंय ना खंय उदाहरण दिता ना खंय ना खंय अशें दिसून येता की आपले पर्सनल बेनिफिटाक लागून तेंच्यांनी करता. आतां एक सांग, ते सांगतात आपूण पेडण्याचो जनतेचो सेवक, हे ते मानता. पण एक सांग, पेडण्यान भायल्या लोकांनी इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मीटर जमीन घेतली. कित्याक? मोपा एअरपोर्ट येतात, बरी बरी 5 स्टार 7 स्टार हॉटेल हाडपाक. थंय पेडण्यान हाच्याच मतदारसंघात, म्हणजे पयलींचो म्हाजो मतदारसंघ, एकच टुरिझमाचो, एक्चुअली पेडणे तालुक्यान 2 आसले, एक तेरेखोल फोर्ट आणि दुसरो गोवा दरबार हे हॉटेल, हे मालपे, म्हणजे माझ्या मतदारसंघ. आता तेच्या मतदारसंघ एक्स CM असताना ताणी तो तेरेखोल फोर्ट आसलो पळय, तो 99 इयर्स लिजार केलो. एक रावलो पळय तो. हाका जर पेडणेकारांचे खरेंच तळमळ आसा, काळजांच्या तळमळ आहा, जाल्यार ते बारीक हॉटेल आसले पळय त्या जाग्यार 5 स्टार हॉटेल येता आसले. सफिशियंट प्लेस 9700 कितें जागा, 9750. आज ती जागा पेट्रोल पंपाक कोरगांवकर नामक कोंट्री आणि कोंट्री याचो कितें करता जाल्ली, पेट्रोल पंप 200 मिटराचेर आहा मालप्यास, 200 मिटराचेर जस्ट. आणि जर हे सायडीन जर विदिन 1 किलोमीटर पेट्रोल पंपाची गरजच ना आसा. थंय जर 5 स्टार जर हॉटेल बांदलें अंडर टुरिझम डिपार्टमेंट, जाल्यार ते पेडणेकाराचे बेकार भुरगे जे आसात पळय ते कामाक लागता आसले. ते बोणे ना, हायली एज्युकेटेड आहात. आणि जसे ते रूम बॉय, वेटर ते भुरगे आहात, जे SSC फेल 8वी पास ते आहात. हांव जर सांगता, माझ्याशी फायल आहा, डॉक्युमेंट सगळे आहात माझ्याशी त्या प्रोजेक्टाचे. कोणी यांच्यानी मातशे विचार करतो, स्टेटमेंट करता आसतना आमचे सरपंच बी आहा पळय तेंच्यांनी, जाय जाल्यार माझ्याशी म्हणटा, हांव दिता सगळे खुले, हांव दिता कितें आहा ते. अजूनही सांगता,
खरेच जर पेडणेकार आणि बेकार पेडणेकार भुरग्यांच्या खातीर जर मनान जर तळमळ आहा, तो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट आहा पळय तो कॅन्सल करचो आनी ते 5 स्टार 7 स्टार हॉटेल हाडचे, जेणे करून पेडणेच्या बेकार भुरग्यांक थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो. नाल्यार हांव फुडलें सांगता, हो जर टुरिझम मिनिस्टर जर अशें करपाक जालो जाल्यार हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, हेका न्हय मिनिस्टराक न्हय सरकाराक सांगूंक सोदता, तुम्ही प्रत्येक प्रोजेक्ट लिजाचेर दितात. म्हणजे तुम्ही कॅपेबल ना टुरिझम डिपार्टमेंट चलोवपाक, म्हणजे तुम्ही एक काम करात, ते टुरिझम डिपार्टमेंटात आहात ते 99 इयर्स लिजाक दियात. बरोबर? अरे तू कापासतात आहा, भायलो येवन जर चलोवंक शकता जाल्यार सरकाराक कितें कापासतात कमी आहा? चलोवंक शकना. तू पेट्रोल पंप कोणाक जाय थंय? कॅन्सल कर, आता तर कॅन्सल कर. 8 5 स्टार हॉटेल जाय लागनी बेकार भुरग्यांक पेडण्याच्या. ही चॅलेंज आहा म्हाका तेजी, माझी तेका. सर आमकां हें सांगा, आतां मायनिंगेचे जे इश्यू आतां जालो पळय, पणजे येदो व्हडलो बोवाळ जालो, पणजे तांच्यांनी येयले जे सिव्हिलियन्स आहा, जे नॉर्मल जे मायनिंगेक अफेक्टेड ना तसल्या लोकांक सुद्दां तांच्यांनी टॉर्चर केले अशें जालें. सो तुमचें कितें म्हणप आसता ताचेर? हे पळयात, काही जे इश्यू जे आसात मायनिंग अँड टुरिझम, अशें पळयता की मायनिंग जे इश्यू आहा इट इज बीन अफेक्टेड. आता जे आमदार काँग्रेसीचे थोडे आमदार आसा ते इनडायरेक्टली सपोर्ट करता, थोडे जे बीजेपीचे जे प्रेझेंट आमदार आसा तेही सपोर्ट करता. सो इनडायरेक्टली अशें दिसून येता की एक वोट बँका खातीर आपूण ते आपले लोक आसा ते आपले वोट वाचोवपा खातीर ते तेंचे फुडें येवन तांकां सपोर्ट करता. सो तुमकां कितें पळय, आमी गोंयचे 40,000 लोकांनी निवडून दिले. गोंय तो खंयच्या मतदारसंघात मायनिंग इफेक्टेड आहात ते ना, गोंयच्या जनते खातीर. ते मागीर सावड्डेचे असो, कुडचड्याचे असो, सांग्याचे असो ते ना, गोंयचे आमचे लोक जे मायनिंगेचेर जिवन जगताले, नोकरी मेळटाल्यो, सगळे बारीक पासून च्याच्या गाड्या पासून ती व्हडली हॉटेलां आनी स्पेअर पार्ट गाडी सगळे गॅरेज बी आज ते त्रास पडटात. म्हणून आमची जबाबदारी आहा, ड्युटी न्हय जबाबदारी आहा, खंयचेय परिस्थितीन मायन सुरू जावची. वॉट एवर द फॅक्ट, लीगल इलिगल, सुप्रीम कोर्टाचे सुप्रीम कोर्टान क्लियरली सांगला की मायनिंग रद्द करपा जाय म्हणून. बट हाऊ इट्स पॉसिबल, हाऊ कॅन अ गव्हर्नमेंट गो अगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? नाही अगेन्स्ट, बिकॉज आता रिसेंटली आमच्याकडे निलेश काब्राल बाबा येयले आमच्या हितून स्टुडियोन, तांच्यांनी म्हणटा की जलीकट्टूचे तेंच्यांनी एक्झाम्पल दिले आमकां. जलीकट्टू इज समथिंग, इट्स अ ट्रेडिशन. जलीकट्टू ट्रेडिशन आसा, सो ट्रेडिशन वाचोवपा खातीर तांच्यांनी एक सेपरेट प्रोविजन हाडून सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर तेंच्यांनी चेंज केले. Whereas this is a business where people are earning out of it. How it's possible that they can change the Supreme Court order? आता पळय, फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन तुमकांय खबर आहा ती सुप्रीम कोर्टान दिल्ली ऑर्डर विथ रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट. जर सरकारान मनान ठरयलें, कारण सेंट्रलानय सरकार हांगाय तो सरकार जाल्यार जावं शकता. हांगा आमच्या गोंयान एक इश्यू जाल्लो, हांव नांव कोट करिना, जाल्यार ती एका व्यक्ती खातीर आमी हावजान अमेंडमेंट करून रूल चेंज करू शकता. तर येदे व्हडलो इफेक्टीव लोड मायनिंग एरियेचो जो जनता जी आसा तांच्या खातीर आमी कितें करूं शकना. तो सुप्रीम कोर्ट तेन्नाय ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान दिल्ली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान आजय ती दिल्ली. त्या एका व्यक्ती खातीर जर आमी असेंब्लीन कायद्यान बदल करू शकता जाल्यार जो मेन सोर्स ऑफ इन्कम गव्हर्नमेंटाचो जी मायनिंग, जे हजारांनी लोक, लाखांनी म्हणटा लाखांनी लोक ताचेर अवलंबून आसा, ते कितें करिना जावं शकता. आणि जावचे आणि करचे अशें दिसता, कारण लोकांचे हित आमकां जपपाचें ना. सारकें तुमी जे म्हणटा ओके अग्री करता, बट हातून कितें जे एक्टिविस्ट आहा गोंयचे एक्टिविस्ट लायक क्लाउड आल्वारीस, डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आहा जे एक्टिविस्ट, तांच्यांनी ओपोजीट तांच्यांनी केस फायल केल्ली. सो तांच्यांनी इन सिंपल दे आर ओपोजिंग फॉर मायनिंग फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द गोवा. बट हाऊ इज इट, तुम्ही कशें पळयता हाका? हे पळय, मायनिंग करता आसतना आमचे एनवायरमेंट जे आसा पळय हय ते आमकां, बिकॉज आता आय थिंक इन 2012 ऑल्सो एनडीटीव्हीन एक हे केल्ले डॉक्युमेंटरी केल्ले एनडीटीव्ही चॅनलान सेइंग दॅट लॉट ऑफ इलिगल मायनिंग हॅड टेकन प्लेस इन गोवा. सो तातूंत ते इलिगल मायनिंगचे कारणान ते जे लोकल आशिल्ले थिंगाचे खूब इफेक्ट जाल्ले. सो नाव देर आर सम पीपल हू, आता अशें ना की जे सगळे गरीबूच आसा, पयशे आहा सगळे जे मायनिंगान जोडला ते तेंचे कडेन खूब पयसो. थोडे बारीक लोक आहा तांकां जे त्रास जाता म्हणून सगळ्याक घेवन तेंच्यांनी त्या दिवशी कितें केलें साहजिकच. जेन्ना म्हाका भूक लागता पळय तेन्ना खंय तरी बाबा जेवण मेळटलें म्हणून प्रयत्न करतात.
केले, पण कायदो हातात घेवप ही चुकीची गोष्ट. एक्झॅक्टली ही चुकी. आता खूप आम्ही आपल्या रायटाक झगडपाक जाय, झगडटाचं कायदेशीर झगडप, बेकायदेशीर म्हणजे कायदो हातान बी घेवप, तेच नॉट गुड थिंग. कळ्ळें? आमी कोणाक दिसतलें कितें हे सेंटेन्स मुळे हांव ओपोज करना, आय एम सपोर्टींग, सगळें जाय, बट कायदो हातांत घेवपाक जाय, कायद्यान हातांत घेवंक जाय, कायदेशीर वचपाक जाय, आपले डिमांड मागपाक जाय आनी मेळोवपाक जाय. पण तांच्यांनी ते म्हणटाले की तांचो तो वॉट एवर मे बी द रिजन, ते म्हणटात की आम्ही ऑर्डर दिवंक ना, बेश्टी लाठीचार्ज जाली, पण काही असता तूं म्हणटा तशें तांचे बरोबर सगळे मायनवालेच धरले, थोडे मस्ती करपाक येतात, नांवाची बदनामी करपाक येतात, ते पातळी घेवन येतात आनी मागीर तेच सुरवात करतात, तांचें नांव बदनाम जाता. तशें आसूंक जायना. कित्याक आमी गोंय आमचें शांत गोंय सगळ्यांक फामाद आहा, आनी ती शांतता म्हणटा ती बाळगता. हे सांगा सर, आता आमकां तुमच्या काँग्रेस पार्टीचे बद्दल म्हाका विचारपाक जाय. लिडरशीप दिसतीच पडना काँग्रेसीची, कित्याक? आता तुमी म्हणटा जाल्यार म्हाका ते काँग्रेस आमदार म्हणून हे मान्य करचें पडटा. ना, तुम्ही तर काँग्रेस आमदार आसा, बट आता आमी पळोवपाक येता खंयचे एजिटेशन जाता, कितें मोर्चा येता, महिला काँग्रेस भायर सरता, जे मेन काँग्रेसीचे आमदार आसा किंवा लिडर्स आसा, प्रेसिडेंट आसा, ते दिसपाकूच येना. हे पळयात, आमचेशी काँग्रेस पार्टीन बऱ्यापैकी लिडर आहा, बऱ्यापैकी लिडर आहा, म्हणजे बरे इन द सेन्स वेल एक्सपिरियन्स इन पॉलिटिक्स हे आसात, कळ्ळें न्ही. पण हांव सांगूं नको, जर तुमी म्हाका परत सुद्दां जर विचारशात वॉट इज द रिजन बिहायंड, ना बरे लिडर लॅकिंग कोणाक आयडेंटिफाय करू शकतात, कोणाक तुमी? म्हाका सगळ्यांची जर नांवां घेतली जाल्यार एक दोन तरी आयकून घे. नांवां घेवन खरंच कोण आहा जर तेची जर नांव विचारता तो बेश्टो बेजार जातलो. बेस्ट यू डोंट आस्क मी द नेम. देर आर मेनी लीडर्स, वी आर गुड लीडर इन अवर काँग्रेस पार्टी. ओके, फक्त कितें आसा मानू शकता सर, गोंयांत तुम्ही आसा सर, ना आय एम जस्ट ज्युनियर, नो बट इन क्वालिफाईड सर, काँग्रेस पार्टी आय एम जस्ट ज्युनियर, आय एम लर्निंग समथिंग इन काँग्रेस पार्टी. पण बरे आहा, वेल एक्सपिरियन्स आसात, हे सरकार चलोवपी लोक आसात, म्हणजे गोंय राज्य चलोवपी लोक आसात. आता कितें कारणां फाटीं सरतात, प्लीज डोंट आस्क मी. ओके. पण आता जे जाला इश्यू, महिला काँग्रेसूच सगळे फुडें फुडें येता, प्रतिमा बोवाळ घालता, सगळे हितून प्रतिमाच फुडें आसा. सो इज देयर सम अशें दिसून येता की जे लिडर्स आहा एक्चुअल जे भायर सरपा जाय, जे उलोवपा जाय, ते खंय ना खंय फेल जाता. आता एकच मला हेचेर हांव तुमकां सांगूंक शकता, कारण हांव पयलीं बीजेपीन आसलो, 14 वर्सां बीजेपीन आसलो. हय. आनी सरकार बीजेपीन नासलो, काँग्रेस आसलो. हय. पण इवन कॅसिनोचो इश्यू सुद्दां आमी सगळे एक जाताले. तुमकां खबर आहा, मशाल हे ते सगळे इतले हे केले की खंयचे परिस्थितीन आमी मांडोळीन कॅसिनो चलोवंक दिवचेच ना. सगळे एकठांय जाताले, सगळे झगडटाले. आज ती खंय तरी कमतरता काँग्रेसीन दिसता, अशें तुमकांय बी म्हणून म्हाकाय तेच दिसता. पण ते न्हय, आमी सगळे एका कॅसिनोचे जे आहा बीजेपीन ओपोज केले पयलीं, मनोहर बाब पर्रीकरान सीएम नशिल्ले ऑपोजिशनान त्या टायमार स्ट्रॉंगली तेंच्यांनी ओपोज केले, बट एट द एंड जेन्ना पावरान येयले तांच्यांनी तांकां अलाव केले. वाय इज इट सो? इवन द लकी 7 आमी पयली आतां रिसेंटली येयल्ली मांडवीच्या रिव्हरान, ताका तांच्यांनी अलाव केल्ले. नाही, कितें आसता पळय, सरकार ज्या ज्या गोष्टींक चुकता ते विकनेसीस हातान घेवप आनी आवाज उठोवप हे ऑपोजिशनाचें काम आसता. ते म्हाकाय फील जाता, ते ज्या पद्दतीन जावपाक जाय त्या पद्दतीन ते जायना, पण करपाची गरज आसा. कारण कितें आहा, हो प्रश्न त्या पर्टिक्युलर सरकारान आसलेले मिनिस्टर आनी आमदार असो ना, त्या गोंयच्या जनतेचो आसा. हाचें ऑपोजिशन काम कितें आसता, झगडपाचें. पण हांव नको, तूं म्हणटा आमची ती महिला काँग्रेसूच फुडें वता, वचत थंय नाले एकले, जेणे करून आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक डिसिजन घेवचें पडलें की ते बाबा स्टॉलांनी कमी रेटान नाल्ल विकले. ते केन्ना कळ्ळें, ती फुडें सरली, बोवाळ केलो म्हणून मिनिस्टर जालो, मिनिस्टराकय कळ्ळें करपाक जाय. आतां सर आमकां सांगात, तुमचे रिजन कितें आशिल्लें सर बीजेपी सोडपाचें? 14 वर्सां तुमी इतके हार्डकोर तुमी बीजेपी काम केलें, व्हॉट वाज द रिजन? कितें आसता पळय, आमी जे निवडून येतात पळय, आमदार जे जातात पळय, ही आमदारकी बाजारात वचून विकते हाडिनात. ती तुमच्या कार्यकर्ते जे असतात पळय, कार्यकर्त्याच्या जीवार आमी आमदार जातात. पळय, एक सिटींग एमएलए जेन्ना तेचो मतदारसंघ वता, बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन तो रिजर्व जाता. कारण कितें जालो, पयलीं म्हाजो मतदारसंघ जालो पेडणे, डिलिमिटेशनान तो रिजर्व जालो, एससी जालो, म्हणजे मतदारसंघ गेलो. बरें, खंय तरी एकोमोडेट जाता म्हणजे 3 आहले ते 2च जाले, म्हणजे 1 कमी गेलो. हांव ऑटोमॅटिकली भायर सरलो, म्हणजे भायर पडलो. पण कार्यकर्त्यांचे कितें आसता, ना आमचो आमदार आमकां जाय,
आता बीजेपीन तर चान्स ना खरें सांगू मनानसून म्हाका बीजेपी सोडपाक जातले पण ज्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका ल्हानाचो वोट आवय बापूय करता सो तो राजकारणासून तेंच्यांनी वयर हाडलो तेंचे खंय तरी आयकचें पडटा मागीर ते नांवां दवरतात तेणे अमके कोटी घेतले आनी तमके कडेन तुमकां खरें सांगता देवान दिल्ले म्हाजे कडेन आसात पयशे जाय तितले हांव व्हडले ना पूण जाय तितले आमकां ते कोटी बिटीन तो येना पण तो डिसिजन म्हाका ओन्ली बिकॉज ऑफ माय कार्यकर्ता आनी वर्करा खातीर घेवचे पडले हाचे खातीर कांयच ना दुस्मान काय बीजेपी कांयच ना कोणाची असली ती सांगा फाल्यां परिस्थिती कोणा कितें जाता आयकून घे हांव एक इंटरप्ट सॉरी ओके ओके असली परिस्थिती येयली फाल्यां की बीजेपी इज ऑफरिंग यू समथिंग देन विल यू बी एबल टू गो तुम्ही हांवें जशें पयलीं म्हटलां एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वर्कर्स कार्यकर्ता पण सांगता जाल्यार तुमकां म्हाका तशी पॉलिटिक्साची गरजच ना देवान दिले मागीर व्हडले धंदे आपले बारीक पोट भरता पण म्हाका कितें जाता हांव गरिबींसून वयलो माणूस गरीब लोक कितें हाल कश्ट करता हांवें भोगला पण म्हाजें एकच इंटेंशन म्हाका जर देवान संदी दिल्या तशी जर दी जाल्यार आज पर्यंत जे गरिबांक मदतीचो हात दिलो जे शिकोवंक शक्य ना फी भरपाक तांकां फी भरून वयर हाडले जॉबय खंय तरी मेळून दिले हाचेच खातीर म्हाका जाय राजकारण स्वार्था खातीर अजिबात नाका आनी जर म्हाका जर सांगले कार्यकर्ते नथींग डुईंग फॉर मी देयर इज नो एनी प्रॉब्लम देवान दिले 2-3 जाग्यार धंदो चलता 2-2 वरां वचून बसलो दीस गेलो 4 पयशे चड जोडटालो आतां ना आतां जोडलेले धंद्यातले दिवचे पडटा लास्ट क्वेश्चन तुमकां सर शांताराम नाईक तुमचो पार्टी प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो तांच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें राहुल गांधीचे स्टेटमेंट आयकून तांच्यांनी रिजाइन करपाक डिसाइड केलें रिटायरमेंट घेवपाक व्हाय इज इट not happening the other leaders who are there from so long इतके आता दुसरे खूप लीडर्स आहा जे काँग्रेसीन दिसपाक तर लीडर आसा बट अशें दिसून येता फायद्याचे ना भशेन तुमकां दिसता ते कित्याक सोडना तशें हे पळयात हांवें तुमकां पयलींच म्हटलें काँग्रेसचो हांव एक सामको ज्युनियर लीडर बट एज एन एमएलए एज अ मेंबर ऑफ द पार्टी इज युअर ड्युटी एकच सांगू शकता हांव फॉर द बेटरमेंट ऑफ पार्टी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पार्टी जेणी तेणी लिडरांनी चिंतपाक जाय मातशें आपले भितर कॉम्प्रोमायज करपाक जाय पार्टी खातीर आनी तुमी म्हणटा डिसिजन घेवपाक जाय जशें बाब शांताराम नायकान घेतला तशें व्हेरी गुड डिसिजन व्हॉट सरान घेतला ती नो व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू से इज दॅट आता अशें पळोवंक येता नो डाउट तेंच्यांनी घेत दुसरे सोडपाक तयार ना तेंका लागून 17 सीट येवन सुद्धा सरकार फॉर्म जावंक ना द काँग्रेस वॉज इन मेजॉरिटी बट स्टील काँग्रेसाक मेजॉरिटी मेळोन सुद्धा सरकार करपाक पावूंक ना खंय ना खंय फेलियर दिसून येता सर मागीर तुमकां तरी इतलें दिसलें म्हाज्या सारको जो तुमी भुरगो म्हणटा तसो भुरगो इतली टफ फायट दिवन सिटींग सीएमांक मेजॉरिटी एक्झॅक्टली खूपच सफर जालो एक्झॅक्टली खूपच सफर ओन्ली बिकॉज ऑफ द आय मीन मिस्टेक ऑफ लीडर्स एक्झॅक्टली रेजनाल्ड म्हणटाले आता सुद्धा मातशें कितें तरी शाणपणां करपाक जाय बाबा आमचे वैयक्तीक कोणाशी कितें आहा पळय ते सायडीक पण लोकां खातीर बाकीच्या खातीर आमी खंय तरी सायडीक रावया तशी जावपाक जाय थँक्यू सो मच आमच्या प्रोग्रामाक येवपाक थँक्यू तुमकांय बी देव बरें करूं थँक्यू फॉर वॉचिंग गोंयकारांचो आवाज टुडे वी सॉ मिस्टर सोपटे हॅज एनलायटन ऑन मेनी इश्यूज तांचे जे लिडरशीप आसा किंवा मायनिंगेचो इश्यू आसा खूब परकेन तांच्यांनी आमकां म्हणला टिल दॅन कीप वॉचिंग डॉन बॉस्को चॅनल थँक्यू